Sporak wakana Somiamun shanu devagayon kura Ulasani Sorve sporak wakana Somiamun shanu devagayon kura Sorve sporaci seva kura Anondantaci bhakti kura Solgita gaun vitor sora Sunto saniya deva mukha Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत आयलो आमकां सोडवण फावो करूंक जी कोण त्रास सोंसतात कोश्ट भोगतात तांकां पेकोवणी दिवंक जी कोण कुडीचे त्रास सोंसतात तांकां वो आत्म्याचे कोश्ट सोंसतात देंवचाराच्या फासांत आसात तांकां सुटका दिवंक तांकां मेकळी करूंक ह्या सोडवणदाराक कांय दिसां आदीं आमी आमच्या काळजांनी येवकार दिला आयज ताचेच विनवणेन मागुया आमचे पासत जी कोण कोश्टान त्रासान सांपडलेलीं आसात जी कोण पिडेक सांपडलेलीं आसात वा नेवत आग्नोलाचे विनवणेन दोनूय देवा लागीं मागुया आमकां सगल्यांक सुटका फाव करूंक आमकां सगल्यांक मेकळी करूंक. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओडकून घेवया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञाव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थना. कोणवाड्या बापा तुज्या पुता वरवीं सगल्या पोरजांक तुजो सासणीक पोरजोड तुवें फांकयलोय. ह्या आमच्या सरवंडराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखसो कर आनी ही आमची ओळख वाडोवन चडून सासणाच्या वैभवाक आमकां पावय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
बागयो जुवांचे पयलें चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत, पूण आपल्या भावाचो दुयेंस करीत जाल्यार हो मनीस फटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही, जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषेक म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत. आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हें कोणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक. आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जोयत व्हेलां. संवसाराचेर आमी जोयत व्हेलां तें हें आमचो भावात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायानितीन तुजे पुर्जेची मोसोबी करतलो आनी तुजें दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. ताचो जीव तांच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. तांबोवन आसतना ताचे खातीर मागणी चडटली. दीसभर ताचे आशिर्वाद मागतलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तगोसो तें तगूं. प्रितुमेची सगलीं कुळां ताका लागून आपूण सदय म्हणटलीं. सगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Utramode, utorciwe, Ewa tucia, pustokantle, Melia kalsa, zagoricele, novia dziwa, temporcele. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिल्याक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्तोयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें.
सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवडून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आमच्या गोंयांत वेंचणुको इलेक्शन्स लागीं पावल्लीं आसात आनी इलेक्शन्स लागीं पावतात तेन्ना जायतीच उत्साहबळाय जातात. आनीक दर एक पक्ष आपूण निवडून आयले जाल्यार लोकां पासत परजे पासत कितें वावर करतले हो एक मॅनिफेस्टो ताका आमी म्हणटा तो बरोवन परगट ते करतात. 2017 वर्सा जेन्ना गोंयांत इलेक्शन्स जालीं एका पक्षाच्या मॅनिफेस्टोंत अशे मुद्दे आसले. ताणें म्हणलें अनएम्प्लॉयमेंट फ्री गोवा, सगळ्यांक आमी नोकरी दितले, तांचें बरयलेलें आसा. गार्बेज फ्री, प्लास्टीक फ्री गोवा. दुसऱ्या पक्षाच्या मॅनिफेस्टोंत आसलें कसिनो जे आसात बंद आमी करतले. ड्रग पॅडलिंग चलता, ड्रग्साचे मेनन्स गोंयांत आसा, ताचेर झूज मांडटले आनी तें बंद करूंक आमी प्रयत्न करतले. अशे जायतेच मुद्दे परजे मुखार परजे पासत आपूण निवडून आयले जाल्यार कितें करतले, कसलो वावर करतले हे आमच्या मंत्र्यांनी व पक्षांनी आमच्या मुखार दवरले. 5 वर्सां सरून गेलीं, केल्ल्यो भासाण्यो तेणी शार्ती पावयल्यात व पावूंक नात, तुमच्या मुखार तें आसा. आयचो मॅनिफेस्टो वेंचणुकेच्यो मॅनिफेस्टोची खबर हांव तुमकां कित्याक सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या गांवघरा नाजरेताक, ज्या गांवांत तो वाडलो, पिरायेन जाणवायेन देवाच्या आनी मनशाच्या कुरपेन तो वाडलो, त्या गांवांत तो आयज परत आपलो पावो दिता. आनी देवस्थानांत वचोन पयलोच शर्माव, पयलेच फावट प्रवचन तो करता आनी ह्या प्रवचना वरवीं आपल्या मिसांव आपलें कार्य तो सुरू करता. आनीक आपूण तर ह्या संवसारांत आयला कोणा पासत आपलो वावर आपूण करतलो तो तें आयज सांगून दिता. आपलो एक मॅनिफेस्टो कसो, आपलो वावर कितें जातलो तें तो सांगता. जाल्यार ताच्या वावरांत भागेली कोण आसात, कोणा पासत जेजू आयलो काय? गरीब लोक. आनी गरीब म्हणल्यार न्हयच फकत जांचे लागीं पयशांनी कमी आसात, पूण भोव करून जी कोण समाजांत भायर आयलोली तांकां. आमी पळयता जेजूच्या काळार 2 वसूलदार आसले, टॅक्स कलेक्टर. जायते पयशे तांचे लागीं आसले, पूण समाजान तांकां भायर आयलेले, कोड फुटलेले, दुयेंत मनीस आसले, कोणूच तांकां लागीं धरिनासलो, पयस तांकां दवरताले. प्रॉस्टिट्यूट्स आसलीं, त्या भायर विधवा वस्तोऱ्यो, अनाथ भुरगीं, तांकांय कोण लेखी नासलो. जेजू म्हणटा गरिबां पासत हांव आयलां, हीच सगळीं ताची गरीब. दुयेंत पिडेंत कोण सोंसतालीं तांचे पासत तो आयला, कुड्ड्यांक दोळे दिवंक, पांगडी आसली तांकां पांय दिवंक, जी कोण जुलुमाक सांपडलेली, जी कोण कैदी आसली तांकां सुटका दिवंक तो आयला. तर आमी पळयता जेजूचें कार्य, जी कोण कश्ट सोंसतात, त्रास सोंसतात, जावं कुडीचे, जावं ओतम्याचे, जावं मानसीक रोग जांकां जे आसात तांकां सुटका दिवंक, तांकां मेकळी करूंक जेजू घेवन येता आमकां एक बरवसो. जेजू जावन येता एक सोडवणेचो दूत आमचे पासत. आनी जें ताणें सांगलें आपल्या कोरिनांनी तें करून ताणें दाखयलें. आमी पळयता जेजून म्हणलें गरीब ती सुभागी. जेन्ना ती गरीब विधवा वस्तोरी तिणें दान पेटीन 2 नाणें घातले, दुसरे ग्रेस मनशांनी जायतेच पयशे घातले, पूण जेजू
ही गरीब वस्तोर एक वाकांटा. एक वपार ताणें सांगली गिरेस्त मनीस आनी गरीब लाजारूस, आनी गरीब लाजारूसाक तो वाकांटा आनीक म्हणटा गरीब लाजारूस स्वर्गार गेलो. आमी पळयता 2 वसूलदार जांकां भायर आयलोले जेजू तांकां आपणायता. भाग्योन मातयो ताचो एक शीस तो ताका करता. जाकियोस एक 2 वसूलदार आसलो, ताच्या घरांत जेजू बेड दिता, ताच्या सांगाता जेवणाक बसता, ताच्या जिवितांत परिवर्तन तो हाडटा. आमी तेंय पळयता कशे भाशेन जेजू ती रोगपार जाल्ली वस्तोरी ती काय भायर आयलोली तिका पेकोवणी दिता, समाजांतली तिका भायर आयलोली तिका सुटका फावो करता. कोडकार जे आसले जेजू कोणूच तांकां लागीं दवरिनासलो, जेजू तांकां हात लायता, पेकोवणी दिता, तांचें जिवीत तांकां पोत्तून दिता, सुटका तांकां फावो करता. जेजून मोगाच्या इश्टानो जी कोण भुकेन आसलीं तळमळटालीं तांकां 5 उंडे आनीक 2 मासड्यो घेवन सगल्यांक जेवण फावो केलें. तर जेजूच्या जिवितान आमी पळयता जें कितें ताणें सांगलें, आपूण आयला दिवंक सुटका, आपूण आयला करूंक तुमकां मेकळीं पातकांतलीं आनी कुडीच्या वंडोवण्यांतलीं जेजून ह्या आपल्या जिवितान करून दाखयलें. आनी जेजूची जी प्रेरणा घेवन आयज पवित्र सभा आमी पळयता कशे भाशेन गरिबां पासत जी कोण जुलुमाक सांपडल्यान, जी कोण अनितीक सांपडल्यान, जी कोण कोश्ट सोंसतात तांच्या पासत जायतोच वावर पवित्र सभेन केलो. संवसाराच्या 40 कोनशांनी आनी भोव करून आमच्या भारतांत तर आमी नदर मारली जाल्यार कोनशान टू द रिमोट एरियाज कोण पावले, पाद्री आनीक माद्री पावल्यो. वचोन तांणी कितें केलें, कोण कश्टावतालीं तांकां पळयलीं, कोणी तांकां वखदां नासलीं, दोतोर मेळोन नासलो, सवलत्यो नासल्यो, ल्हान ल्हान डिस्पेन्सरी उगडल्यो, वखदां तांकां फावो केलीं. रिमोट एरियाज एज्युकेशन कांयच नासलें, पाद्रींनी माद्रींनी आमी वचून इस्कॉलां उगडलीं, बरें बरें एड्युकेशन लोकांक फावो केलें. आनी कांयच मिसावाच्या गांवांनी आमी पळयत जाल्यार आमी तांकां बरें एड्युकेशन दिलेलें, त्या पासत जायतीच जाण घडये डॉक्टर्स, नर्सीस, इंजिनियर्स, IAS ऑफिसर्स पासून जावंक पावल्यात. गरिबां पासत फिरगोज मातेन जायतेंच काम केलां. कितल्यो ऑर्फनेजी उगडलेल्यो आसात, कितलीं हॉस्पिटल्स उगडलेलीं आसात, कितले लेप्रसीज उगडलेल्यो आसात, जायतोच वावर इरगोज मातेन केल्लो आसा. आनी 5 आंगनेलाचेर आमी नदर मारली जाल्यार ताचें काळीज सदांच गरिबां सोबें, दोयाळ मोगाळ तांचे सोबें ताचें काळीज वाडटालें. कोण गरीब आसा, कोणाक पयशांचो आदार जाय, आपूण दुसऱ्यां लागीं पयशे मागोन तांकां पयशांचो आदार तो दितालो, दुसऱ्याचो पेज आपल्याचेर घेतालो आनीक आपूण जावन दुसऱ्यांक आदार दितालो. पिलारचे संस्थेन ताचीच प्रेरणा घेवन जायतोच वावर असो केल्लो आसा. जावं इस्कॉलाच्या मळार, शिक्षणाच्या मळार जायतींच इस्कॉलां उगडून, लेप्रसी उगडून, डिस्पेन्सरीज उगडून जायत्याच लोकांक आमी पावल्ले आसात. जायत जाल्यार आयज तुमची एक भुमिका आसा, ही समाजीक परिस्थिती आसा, समाजीक प्रॉब्लम्स जी आसात, सोशल प्रॉब्लम्स, आमी आमचे हात पोट घालून कोण अनितीक जुलुमाक सांपडलेलीं आसात, कोण गरीब आसात तांकांय जसो जेजून आपलो वावर केलो, आमी तांचे पासत थोडे भोव हात बोट घालून आमचोय वावर फुडें व्हरूंक आमकां आयज जेजू प्रेरणा दिता. थोड्या आमिसा भेटेंत आमी वांटो घेतना जेजू आमच्या काळजान येता, पातकां मेकळी आमकां करता. जावं आमी जुलुमाक सांपडल्यान, देंवचाराच्या फासांत सांपडल्यान, आमकां तेय आत्म्याच्या आमच्या जुलुमांतली तो आमकां मेकळी करता. ताचीच प्रेरणा घेवया, ताचीच लागीं मागुया आनीक सदांच गरिबांक जी जुलुमाक सांपडल्यान, अनितीक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत आमी वावरूंक, तांकां आदार दिवंक देवाची कृपा आमकां मागुया. तुझे काळीज म्हाका आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी करीस लेगो बेगून जिवीत
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटोवंक, तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सोपकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची अशक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एक वोट हो कितलो अजापाचो. समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवतां संगती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 olvarazzo, sorvespor tu. Povi, 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 olvarazzo, sorvespor tu. Sorgani sonsa volia tucia svoj Boha. Un sorgi duka soizo. Sorvesporace navieta Vieta takazo. Utsorgi duka soiso. बापा, कोरस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्र फळांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Somiaci suami udokata. Ani e calci in tle pieta. Itle spoki tu volvo a eso. Ami tu
देवा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माये देवाचे माये सांगातीक भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन दोनमुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राज व्हडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesuyo tuyo Baba building bedogyo
आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचे बदलूंक यो गोठाय तुजी दितुली उजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी बाबो तितली भलायकी गोठाय तुजी दितुली उजवण आमकां हाड तुजी संतोष तुजो आमकां दी बाबो तितली भलायकी मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा भयणीक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोनातिराय बाबार्ता खुश्यो गोठाय विस्वासा काळजा पेटोया जेवणा देवा बेल्याच्या मोगा मोनातिराया वार्गा खुश्यो गोठाय विस्वासा काळजा पेटोया जेवणा देवा बेल्याच्या मोगा प्रार्थना प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या वडान आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. प्रितीच्यानो मानिवंत आग्नेल देवा मुखार आमचो आस्कारी आनी आमचे पासत तो देवा कडेन प्रार्थना आसा आनी होच आमचो भावार्थ आनी ह्याच भावार्थान हे देव मंदिरांत आमी एकठवल्या आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमचे हुस्के मानिवंत आग्नेला वरवीं देवाक उबारूंक. आयज लेतिसिया कुन्ना कोलवातान आमकां अशें करीत करूंक लायता. हांव गोरबेज सावन 3 म्हयने आसतना चॅक करूंक गेली तेन्ना डॉक्टरान सांगलें भुरग्याक ट्रान्सपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आसा आनी जल्मले उपरांत रोखडेंच ऑपेरेशन करचें पडटलें म्हूण. आमी UK आसता थंय आमी मानिवंत आग्ने लागीं मागत आसलीं. डिलिव्हरी सिझरीन करची पडटली म्हूण दोतोरांनी सांगलेलें. ऑपेरेशनाची सगळी तयारी केली पूण दोतोरान चॅक केलें आनी नॉर्मल डिलिव्हरी वेळार जाली आनी आमकां बाय जल्मलें. उपरांत बेबीक ऑपेरेशन करूंक ताचो वेट 3 किलो तरी आसूंक जाय म्हूण सांगलें पूण वेट चड नासलो देखून ऑपेरेशन पोस्टपोन केलें. आमी मानिवंत आग्ने लागीं मागत आसलीं. 1.5 म्हयन्याचें आसतना
बाईक ऑपरेशन करूंक थारायलें पूण रिस्की ऑपरेशन आनी गॅरंटी दिवंक जायना म्हूण दोतोरांनी सांगलें पूण आमी आमचो भावार्थ मानिवोत आग्नेलाचेर दवरून ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्या प्रमाण मागत आसलें हांव मानिवोत आग्नेलाच्या मजतीन ऑपरेशन बरी भाशेन जालें आनी आतां आमचें बाय 20 म्हयन्याचें आसा आनी बरें आसा मानिवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता मोगाच्या भावा भयणो हो एके आवयचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या तोच भावार्थ जिवाड करून हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उबी रावया उपकार मेळूंक मागणी सर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेमोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशेंच जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मानिवोत आग्नेलाक भाग्योदाचो मान मेळूंक मागणी ओगोणीत काकुतीच्या देवा ओगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन मोगाल बाबा जायतीं जाणां आमी पिडयेंत कश्टवतात जायतीं आमची घरचीं जांकां आमी वळखतात तीं घोडे पिडयेंत कश्टवतात तीं ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकुळसार बापा आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता ही आमच्या पिडेवंत भावा भयणाचेर भोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी भलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर भावार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू तुजो जियेताय आनी राज चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार स्वर्गा संसाराच्या उर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालियून तुझी पोरसा अवतारात मान पागराग नेना मोरवाशा वरदा बागोय देवा काळजाची पावसाल्या तुझ्या भुरग्या दियास्कारी स्वर्गा राजा बरवाशा वरदा बागोय देवा काळजाची